Jeremias chapter 11. Jeremias आणि कोरार. सोर्वेस्पोराचें उतर जेरेमियासाक अशें पावलें. ह्या कोराराचे कायदे आयकून घे. जुडाच्या लोकांक आनी जेरुजल्यांत रावतल्यांक ते कळय. तांकां अशें सांग, सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. ह्या कोराराच्या कायद्यांक कान दिनात तांचेर शिराप पडूं. तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतलीं त्या जळट्या आकट्यांतलीं हांवें भायर काडलीं तेन्ना तांचे लागीं हांवें हो कोरार केल्लो. हांवें तांकां अशें सांगलोलें, म्हज्या ताळ्याक कान दियात, सगल्यो म्हज्यो आज्ञा पाळात. तेन्ना तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव जातलों तुमचो देव. दूद आनी म्होंव व्हांवतात तसलो देस तुमी आतां रावतात तोच देस तांकां दितलो म्हूण सोपूत घेवन हांवें तुमच्या पुर्वजांक भास दिल्ली. ह्या कोराराचे कायदे तुमी पाळशात जाल्यार ह्या म्हज्या सोपुताक हांव पाळलो दिवंक पावतलों. हांवें असो जबाब दिलो. अशें जावं सोर्वेस्पोरा. तेन्ना सोर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, जुडाच्या सगळ्या नोंगरांनी आनी जेरुजल्याच्या सगळ्या रस्त्यांचेर वचून हे सगळे कायदे परगट कर. कित्याक तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. तेन्ना सोपूत घेवन हांवें तांकां शिडकायिल्लीं आनी आयज पर्यंत तसोच तांकां हांव शिडकायत आयलां. अशें म्हणून म्हज्या ताळ्याक कान दियात. पूण तांणी कान दिवंक ना. म्हाका तांणी चीत दिवंकूच ना. परतेंच जाल्यार आपल्याच वाड्याचीं तीं जालीं आनी आपल्याच वायट वंडोवण्यांची वाट तांणी धरली. कोरार सांबाळ्ळात म्हूण हांवें तांकां हुकूम घाल्लो आनी तो तांणी सांबाळूंक ना. देखून त्याच कोरारांत स्थापल्यो खास्ती हांवें तांकां लायल्यो. सोर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, जुडाचो लोक आनी जेरुजल्याची नागरिकां म्हजेर आड गुडमेल कोत्तात म्हूण सारकेंच गमता. तांचीं पुर्वजां म्हज्या उतरांक कान दिवंक कबूल जालीं नात. तशेंच हीं आतां त्याच तांच्या पुर्वजांच्या पातकांक पोत्तून गेलीं. हीं दुसऱ्या देवांक भोजतात आनी तांची सेवा कोत्तात. इस्रायलाच्या घराण्यांत तशेंच जुडाच्या घराण्यांत हांवें तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो कोरार मोडला. देखून सोर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव आतां तांचेर नोश्ट धाडूंक वेतां. तांतलीं तीं सुटचींच नात. तीं आपणाक पाव म्हूण म्हाका उलो मारतलीं, पूण हांव तांचें आयकूंचो ना. तेन्ना जुडाची नोगरां आनी जेरुजल्याची नागरिकां जांच्या मानाक आपलें धूप नासलो त्या देवांक उलो मारूंक वेतलीं. पूण हें नोश्ट तांचेर येता त्या वेळार त्या देवाच्यान तांचे पासत कांयच करूंक जावचें ना. जुडा, जितलीं तुका नोगरां तितले तुका देव आसात. जितले जेरुजल्याक रस्ते तितल्यो ते उलशिकेक. त्या तुमच्या बाळाक धूप लासपाच्यो वेदी तुमी उबारल्यात. तूं जेरेमायस, ह्या लोकां पासत म्हाका विनव नाका. तांचे खातीर तांकां पाव म्हूण मागून म्हाका प्रार्थू नाका. कित्याक आपल्या विघ्नाक लागून आपणाक पाव म्हूण म्हाका उलो मारूंक तीं येतात तेन्ना हांव तांचें आयकूंचो ना. देव मंदिरांत वेतोल्यांक बेश्टावनी. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी मोगाची पोरजां म्हज्या घरांत कितें म्हूण करूंक येता?
आपल्यो नश्ट्यो येवजण्यो तांणी शाती पावयल्यात. आंगवण्यो केल्यो म्हूण आनी मोनजातींची बलिदानां म्हाका समोर पिलीं म्हूण आपणा वेलें नश्ट आडावंक जाता म्हूण तांकां दिसता कितें? हेंच चिंतून तुमी इतली खुशाली करतात काय? बरी मातलोली दाक वेळ, उत्तम बऱ्या फळांनी भरलोली अशें सर्वेस्परान तुका नांव दिल्लें. पूण आतां घडघड्या सारक्या गरजान ताणें तिका उलो लायलो आनी तिचे फांटे सगळे लासून मोडले. आनी तुका रोयिल्ल्या सोरसोक्तिवंत सर्वेस्परान तुजेर अरिश्ट धाडूंक निर्णय घेतला. कित्याक इस्रायलाच्या घराण्या आनी जुदाच्या घराण्यांत वायट केलां. बालाक धूंप लासून तांणी म्हाका तिड्डयला. अनाथोतांत जेरेमियासाक पिडापीड. सर्वेस्परान म्हाका कळीत केलें देखून म्हाका कळोन आयलें. तुवें म्हाका तांची मसलोत उगडावपी केल्ली. मारूंक वतात तसल्या कसलोच दुबाव नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन हांव आसलों. म्हजेर आड मसलोती करतात म्हूण म्हाका खबरूच नासली. ते अशें म्हणटाले, अजून घट आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाच्या देसांतलो ताका उमटून काडुया. अशें तांच्या नांवाचो पर्यान उगडास आनीक आसचोच ना. तेन्ना हांवें अशें प्रार्थन केलें. सोरसोक्तिवंत सोर्वेस्परा, तूं निtivont mon'subidar. तूं मनशांचीं मोनां आनी कallzam topasun kaddtai. तर असल्या मनशांचो कोसो तूं सुdd ghetai? तें म्हाका polleum-di. कित्याक म्हजो जीव हांवें तुज्या हातांत सोडला. अनाथोताचो लोक म्हजो जीव काडल्या शिवाय म्हाका सोडपाक ना. तीं म्हाका सांगतात, सर्वेस्पराच्या नांवान बाकीत करूं नाका, ना तर आमी तुजो जीव काडटले. तर ह्या लोकां आनी सर्वेस्पर अशें सांगता, तांकां हांव शिक्षा दिवचो जाला. तांचे तरणाटे झुजांत मरून पडटले. तांच्यो पूत दुकोळ्याक सांपडून मरतल्यो. अनाथाच्या लोकांचेर नश्ट धाडूंक हांवें एक वरस थारायलां आनी तें वरस पावता तेन्ना तांचे भितरलो एकलो पर्यान वांचचो ना. देवाचें उतर हें.